बायबल म्हणटा ही म्हजी एकमत न्हय. ती म्हणटा म्हज्यान सगल्यो वस्तू क्रिस्ता वरवीं करूं येता जो म्हाका बल दिता. हांव कित्याकूय तयार आसा, हांव कित्याकूय तयार आसा. म्हज्या एका धुवेक बीच कोशान एक गुलो जालो आनी तो बरोच व्हडलो आसलो म्हणटच तो काडूंक तांणी ताची मुठाची नाली कातरली म्हणटच तांणी एक 1.5 वरस मुठाचे नालयेंत नोखली नाली घालून सारची पडली हॉस्पिटलान वचोन आनी पोसकोट्यान प्रासार जावन आनी ती भितर घालून भायर काडून कांय चलोंक ना. ताका सर्जरी करूंक नाका आसलें आनी सर्जरी नाका आसली म्हणटच आनी तूं न्हय दर फावटी ते कितें कोत्ताले ते चिंताले सुफल जातलें म्हणून अपेक्षा दवरून चिंताले आतां कबार जालें म्हणून तूं न्हय मोज्यान तूं चिंताय बरें तें कबार जालें कितें जातालें. बरें तें ऑडियो आयकता म्हजें ऑडियो पुस्तक म्हणटच वो ताणें कांय काल पाटी वाचलो आनी त्या उपरांत आनी एक सांताबाची वस्त ताचे भलायकी सगळें घडली. त्या उपरांत आनी ताणें म्हणलें तो ऑडियो पुस्तक वाचून जाल्या उपरांत जेन्ना परिस्थिती उप्रासली चिंतच्या बदलेक म्हज्यान हें सोंशी नजो. ताणें म्हणलें ताची पयली चिंतना जाली म्हज्यान सगल्यो वस्तू करूं येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका बल दिता. हांव सांगता जर तुजें मन नवें केल्यार तुज्यान स्वताक जायतें दूख वाटावं येता. दूख एक पसंती. जर तुका दुखी रावंक जाय जाल्यार फकत चिंत तुका दुखी करतात तसल्यो वस्तू तूं चिंत. आनी तुका दुखी जावंक नाका जाल्यार कामाक लाग. एक निर्णय घे. हें आसा तें आयज रात्री हांव सुरू कोत्तेली म्हजें मन बदलूंक. हांव कितलो वेळ लागता तो परवा करची ना. हांव एका कचऱ्याच्या डब्यान जेलेल्या परी चिंतची ना. देव म्हज्या वरदान आसा. ताणें म्हज्या जिविताक बरी येवजण दवरल्या आनी हांव ताका ताच्या उतरान म्हजें मन बदलूंक दितेली. आनी एक वस्त जी म्हाका चड म्हत्वाची तुमी सजमोंक की तुमी कांय जाणां चिंतली वय हांव दिसपटी इगोर्जे वेता चॉयस वचोना ना. तुवें मुद्दम करूंक सारकें चिंतूंक जाय. मुद्दम करून देखून बायबल सांगता देवाच्या उतरार नियाल करूंक जाय म्हूण. देवाच्या उतरार नियाल कर. आनी तूं जाणय जायतीं क्रिस्तांव आतां देवाच्या उतराक भियेतात कित्याक कांय दोंगीक देवसांवां ताचे वायट उपयोग केला आनी नव्यांनी पासून तोरे आसात आनी तोरे आतां क्रिस्तांव म्हणटात नियाल करूं नाका. तुझा न्हय देवान जॉशवाक सांगलें दीस आनी रात उतराचेर नियाल कर. नियाल कर म्हणजे कितें म्हणजे त्या विशीं चिंतूंक त्याच्या मनान कितें पूण गोलीत रावंक आनी तोंडान गुणगुणूंक. तर हेब्राव भाशेन पयशी सारकी सोजमोनी उतराची तुज्या मनान तें परत आनी परत घालूंक. म्हज्यान खरेंच सकाळीं तें बसोन करूं येता वो म्हज्यान तें करूं येता. तूं धांवूं येता. तूं केन्नाय कोत्ताय तें पडोंक ना. तूं 10 पावटी चिंता गुणगुणताय म्हज्यान सगल्यो वस्तू क्रिस्ता वरवीं करूं येता जो म्हाका बल दिता. देव म्हजे बाजूक आसतना म्हज्यान कितेंच करिनेच अशें ना. हांव हारचो ना. हांव सोडून दिवचो ना. म्हज्यान म्हाका जाय तें करूं येता. म्हाका जिविताची भिरांत ना. हांव कित्याकूच भिवचो ना. हांव तयार आसा. देवा तुका कितें जाय तें म्हज्यान करूं येता. हांव हांगा आसा. तुका पाती येता हांव वचोन हांव सोडून दिवचें ना. म्हज्यान जिवितान येता तितलें करूं येता. आतां तुवें परत आनी परत आनी परत 2 दिसां कर म्हणजे हांवें पयलें सुचयलां तशें 7 दिसांची सुरवात कर. म्हणजे एक सुमान गेल्या उपरांत तूं दुसरेच भाशेन चिंतूंक लागतलें. लोक कितल्या वस्तूंक भियेता आनी भियोप एक लागशिलो सोयरो भिरांतीचो. म्हाका बश्यो दिवंक भिरांत दिसता. म्हाका काम करूंक भिरांत दिसता. दुकानार वचोंक भिरांत दिसता. ट्राफिकेन गाडी चलोवंक भिरांत दिसता. तुमी कांय जाणां हें सोबीत जिवीत बदलपी कॉन्फरन्स सोंपता म्हटल्यार जरी तुमी चतूर ना तर तुमी घरा वचोन भियेतेलीं. म्हाका घरा वचोंक भिरांत दिसता कित्याक घडयेक त्या भुरग्यांनी हांवें कर म्हटलां तें करूंक ना आनी हांव भितर सतत रागार जातलीं. आतां पयलें तुवें कितें केलां तूं तयार कोत्ता घरा वचोन वायट तरेन वागूंक आनी मागीर ती चिंतली बरें थंय वचोन तुका कसोच फायदो जावंक ना सारकें न्हय. पूण तूं स्वताक कोत्ता हांव हाका भियेता ताका भियेता आनी हांव वस्तूची भिरांत दवरिना. तुवें शेक करूंकूच जाय ताका भियोन कसलो फायदो कसलो.
ते करून हांव कोरींच भियेतां. हांव भियेतां. हांगा आसतना ही सगळी चॉकलेट नाकारूंक भियेतां. गरज ना तुका भिवंक. फकत निर्णय कर ते खातेलें वना तें. तुका नाका जाल्यार खाय नाका, जाय जाल्यार खा. सारकें सोंपें तें. तुका तें खावंक नाका तर तुका खावंक गरज ना. वय म्हाका जाय, तुका खबर ना की तुका नाका खबर, तुका प्रश्न आसा म्हूण. तुका खात्री दिल्या तुका प्रश्न आसा म्हूण. तुवें स्वताक सांगलां तो आसा म्हूण. म्हाका 2 दिसा चॉकलेट खावंकूच जाय, नाका गरज ना. तूं चॉकलेट मेलो ना तुवें आसलें जाल्यार जेवपाचें. हांव खात्रीन सांगता तूं जेवपाचें. जर पोसऱ्यार अजापाची लाटां विकताले जाल्यार कितलीं जाणां पोसऱ्यार धांव मारून बॉक्सां विकलीं घेवपाची न्हय. बरें आसा, म्हाका तुमकां सांगूंक जाय, अजापां सोत जावन चोकता पूण नाकान्नी जावची ना. आनी ज्या वेळार तुका जाय तेन्ना एक लाट भर अजापां मेलोंक शकता. शकता 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 शकता. आयज राती म्हाका आनीकय मजा येता. तुजें मन येस प्राप्त करूंक बसय. सोडून दिवप न्हय तसलें मनीस जा. सकाळीं उठ. जर तुका कित्याची भिरांत दिसता तर तुज्या तोंडांतलें भायर सरोंक जाय. आयचो दीस हांव भियोवची ना. हांव आयज कितें केल्यार भियोवपाक ना. सोत म्हटल्यार हांव फकत भियोवची ना न्हय, बगर हांव आनंदीत जातलीं. ट्रॅफिकीन गाडी चलोवंक म्हाका आनंद येतलो. बश्यो धुवंक हांव खोशी जातलीं. घर साफ करूंक हांव खोशी जातलीं. जितलीं हांव कोत्ता तितल्यांनी हांव आनंदीत भरीत जातलीं. कित्याक हांव देवाचें भुरगें आनी तो म्हजो होक. बरें आतां पळय, म्हज्यान तुमच्या कांय जाणांची तोंडां पळोवन सांगो येता जशें पळय जॉयस भयणी, तूं नकलो म्हाका कितें बगता तें. पूण हांवें तुका पयलींच सांगलां तुका कशें दिसोंक जाता तें नाका. तूं चिंताय तशें तूं दिसताय. हालेलुया. बरें, म्हाका सोबर खुशालकाय दिसना. वय म्हाकाय दिसना. तुज्यान फालतू चिंतना चिंतून खोशी जावन येसो. तुज्यान दुखेस्पिशी चिंतना चिंतून खोशी आनी आनंदीत जावन येसो. आनंदीत. तुजी चिंता पयले निटायेर हाड. आनी हांव तुका हांगा भास दिता देवाच्या उतरां आनी म्हज्या अनुभवा प्रमाणे की तुजें जिवीत सारकें जातलें. देवाच्यो भासोन सगल्याकूच आसात. कोणूच तांतलो मेकलो ना. जो कोणाक खोशी आसा ताका. आनी हांव मोनाचेर ताबो धरूंक शिकयना. तुजा न्हय फकत नीट चिंतपाचें. आनी तुजा न्हय तुका एक प्रश्न विचारता. तुका वयकारी न्हयकारी चिंतना मोदें पसंती करूंक जाय जाल्यार न्हयकारी कित्याक? वय ही वयकारी चिंतपाचें पिश्यापण जर आसलें पासून जाल्यार तातूंत कितें वायट आसा? फकत मोनाचेर ताबो दवरपाचें. पळय बरें चोत्राय तुज्या मोनाचेर ताबो दवर. कित्याक तूं ताचेर दवरना देंवचात दवरतलो. हांवें इतलें उमेदीर आसूंक फावो ना. हांव थकतां. गरज तुवें हांव आसा आनी म्हजे लागीं घोडटा ही मोनाची अवस्था धरूंक. हांव देवाचें भुरगें. म्हाका अभिशेक केला. तो म्हजे सवे आसा. म्हजी सोडवण जाल्या पवित्र आत्मा म्हजेर आसा. म्हाका क्रिस्ताचें मोन आसा. सोच सांगता ह्या वेळार म्हज्या जिवितान साबार पाटी दिसाक म्हणटा म्हाका क्रिस्ताचें मोन आसा. कित्याक दर दिसा एक पावटी म्हाका थंय कितें ल्हानशें थावें जाता जें प्राप्त करूंक सोदता न्ही कळ्ळो ना. बरें, तुका आयकूंक जाय म्हजे विशीं एक चड गमतीची काणी? तुसा न्हय आतां हांव आनीकूय बुद्दीन वाडलोल्याक म्हाका गमन आयलां की म्हज्यान एकाच बरोबर जायत्यो वस्तू करीन येसो म्हूण.
जशें आदी हांव कोत्ताली आतां हांव जाणो म्हजें मन आजुनूय थीर आसा म्हूण पूण हांवें ते पावटीक एक वा 2 वस्तूचेर दवरूंक जाय 8 न्हय तर पोरूच हांव आसलीं आनी जायत्यो वस्तू घडटाल्यो जायत्यो फोन कॉल हें तें चलोंक जाय आसलें तें चलो नासलें तोच कोत्ता घरांतली भायर सरोंक म्हज्या अपॉयंटमेंटाक उशीर जालो निमानी वस्त म्हाका भायर वेच्या आदी सोन्याक भायर व्हरोंक सोद्यांचो वस्तू करूंक म्हाका परत भितर हाडूंक ताका जेवण घालूंक सुन्याक भायर व्हेलें जेवण हाडलें ताच्या तोंडान घालचें सोडून म्हज्या तोंडान घातलें म्हणटच आमच्या कुटुंबाक एक नवो जोक मायचे दोवो दवरूंक जाय ते आतां सुन्याचें जेवण जेवता दुसऱ्या दिसा हांव म्हजीं कापडां बदलतालीं आनी म्हाका जाय आसली म्हजी भितरलीं कापडां मेल्या कापडांची बास्केटीन उडोवंक हांवें ती कचऱ्याच्या डब्यान उडयली आनी हांवें म्हटलें हें बंद करूंक जाय क्रिस्ताचें मन आसा म्हाका कित्याक तूं जाणूय तूं कितें म्हणूंक सोदताय तें हांव नोको म्हजें मन खंय गेलें पळय तें म्हजें मन तशेंच कोत्ता तें कोत्ता हांव तुका सांगता म्हजें मन पयले भाशेन आसूंक जाय हांव थंय परत वचना म्हाका क्रिस्ताचें मन आसा आनी तूं जाणा घोडयेक देवाक नाका हांवें पावटीक 8 वस्तू करूंक आनी घोडयेक तो आनीक सोंसपाक ना आनी घोडयेक हांव बरोबर करता त्यो वस्तू हांवें मातश्यो उण्यो करच्यो पडटल्यो पूण हाची सजमून न्हय म्हजें मन बरें ना म्हूण तुवें चड चोत्राय दवरूंक जाय त्यो जाय तुज्या मनान कितें घालूंक सोदता तें पळया फुडारांचें पुस्तक सो आनी पळया एक मनशाक जो सोत मानिनासलो ताच्यान करूंक जातलें जें देवान ताका कर म्हूण सांगलें तें फुडाराचें पुस्तक सो सुरवातेक वर्स 12 ओ म्हजे माय म्हाका 12 अंक मेवले म्हजे वांगडी आसात ते घोडयेक आप्पस माता आसतले सुमारान म्हज्या हातचो फुडो करूंक जायत वो ना तो देव बरें करूं पुना खरीच तोच वीत कोत्तानी बरी जावंक फुडाराचें पुस्तक सो सुरवातेक वर्स 12 आतां वो आसा गिडेन नांवाचो दादलो जाचो उपयोग देवाक करूंक जाय आनी म्हाका जाय तुमकां सांग की जायतींच गिडेना परी आसात देवाक तुजो उपयोग करूंक जाय पूण जर तूं स्वताक पळय ना देव तुका पळयता तसो जाल्यार देवान तुका कितें करूंक आपयल्यार तुज्यान केन्नाच सोत मानूंक जावचें ना तुज्यान करूं येता म्हूण तुवें सोत मानूंक जाय जें कितें देव तुका कर म्हूण सांगता तुज्यान करूं येता म्हूण अजपाक गोडो येता गोडो ना अशें न्हय आनी देवाचो दूत ताका दिसती पडलो आतां देवाचो दूत ह्या मनशाक दिसती पडलो तुजो न्हय जो तुज्या मनान दुबाव सोत मानूंक जायना तुका कांयच सोत दिसपाक ना आनी एक देवाचो दूत ताका दिसती पडलो आनी ताणें म्हणलें दोनी तुजे सवे आसा तूं ओरिश्ट भिरांत नासलेल्या बोलिश्ट मनशा ते परी देवान ताका देखलो ओरिश्ट मनीस बोलिश्ट मनीस आनी कितें म्हणलें ओ सायबा जर दोनी आमचे सवे आसा जाल्यार ह्यो सगळ्यो आरगोड्या कित्याक करतात आनी ताची ती सगळी अजपा खंय आसात जाची खबर आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगल्यान म्हणून दोनयान आमकां इजिप्टांतली भायर हाडूंक ना पूण आतां देवान आमकां सोडल्यान आनी मिरेनाच्या हातान दिल्यान आतां वो कसलो पोर्तिपाल वो दिसती पडलेल्या दुताक दिवंक आनी म्हणूंक ओ तूं ओरिश्ट देवाच्या मनशा तूं भिरान नासलेल्या बोलिश्ट मनशा ओ देवा ओ सायबा म्हणजे वो मनीस सगळोच खाप येवन आपूण कांयच नासल्या पोरी जाता ओ सायबा सो देव म्हजे सांगता आसा जाल्यार हे वायट ओलदी रे परिस्थिती म्हाका कित्याक घडटात आनी जर देव खरेंच आसा जाल्यार म्हज्या जिवितांनी सगळे प्रश्न कित्याक आसात बरें फुडले वच पळोवया सोरेस्पोरान ताका म्हणलें तुजे शक्तीन तूं वच आनी तूं इस्रायल पोरजेक मिदियनाच्या हातांतले सोडयतलो तुका पाठयता तो हांव न्हय आनी गिरेनान ताका जबाब दिलो हो दुनिया म्हज्यान इस्रायलाच्या पोरजेक कशी सुडवण करूं येता आतां हें म्हाका आवडटा मानसाच्या सगळ्या खुलान मदें म्हजें कूल बोस कोत आनी म्हज्या कुटुंबांत हांव निमानो म्हूण तूं जाणय तेव्हा तुवें बोलत्याच मनशाक दवरला आनी जर ताणें फकत म्हटलेलें देवा तूं म्हणटाय तर म्हज्यान तें करूं येता म्हज्यान सगळ्यो वस्तू कर येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका बल दिता आतां तुजो आनी ताचो प्रश्न कितें तो स्वताक पळयतालो देवाक पळोवनशे बदलीक अशें तुवें करूंक फावना जर तूं सोत मानताय की तुज्यान करूं येता जें कितें करूंक जाय म्हूण तुज्यान स्वताक पळोवंक जायना कित्याक जे रोल आमी स्वताक पळयता आमी चिंतून हे म्हज्यान आनीक जायना
म्हज्यान हें करी नजो, म्हज्यान हें सोशी नजो. देवा आयकलां तुवें म्हजें हें आनीक म्हज्यान सोशी नजो. तूं हें सगळें बंद केल्यार बरें, कित्याक तातूंत देव कांयच करपाक ना. ओ देवा, हांव सोडटा, हांव सोडून दितां. देव म्हणटा जालें तुजें? सांग म्हाका तुजें सोंपलें म्हूण. देवा थंय कबलातीन जियोंक शीक. बरें, गिडियन मुखार गेलो आनी देवान ताका उजार केलो, पूण गरज पडली ताका 2 वा 3 पुराय आनी असले जायते वस्तू आसूंक. तुजा न्हय, देवाक जाय आमी ताचें उतर सोत मारलेलें. आनी म्हाका जाय तुमकां सांगूंक की देवाच्यान तुमचे वरवीं मान वस्तू करूं येता. परवानय तूं खंयच्यान आयलें, तुजें शिकप कितलें तें, तुज्या कुटुंबाचें फूट कितें तें, तुवें कितें वायट केलां, तुजें सैमीक खुशालपण कितें तें. देवाच्यान तुजे वरवीं सोत मानी नेसो तसली अजाप वस्तू करूं येता. फकत म्हणल्यार देवा हांव हांगा आसा, सो तुज्यान कांय करूं येता, म्हज्यान वरवीं तुज्यान कितेंय करूं येता. जर हांगा आसा, हांव सोत मानता म्हज्यान तूं सांगताय तें करूं येता म्हूण. तुमी कांय जाणां जिविनान उबगोवल्यांत. तें सारकें, तें म्हणटा. आनी खारांत हे बरी आसोन तुका उमेदी चिंतप ना. चिंतू सुरू कर. सांगूंक जायना आयज म्हज्यो सगळे कसल्यो बऱ्यो वस्तू जातल्यो त्यो. आयचो दीस बरो वेतलो. तूं म्हणटा आयक बावटी, हांव हें चिंतल्यार कांयच जावंक ना. हेंच हांव सांगूंक सोदतां. तुजा न्हय, केन्नाय देवाक अशें सांगता तुजा न्हय, आनी निश्ठूरपणी न्हय, पूण हांव म्हणटा बरें देवा, हांव ओगी रावपाक ना. ह्या भागान म्हाका जैत दिसल्या बगर. आनी असोच मानता अशें म्हणटच देव म्हणटा वोय. कित्याक ताका जाय आमकां धारण शक्ती आसलेली. जर बायबल म्हणटा कोणाकय ती मेलो येता जाल्यार तुका मेळो येता. जर देवाच्यान कोणाकूय कितें करूं येता, देवाच्यान तुकाय कितें पूण करूं येता. पूण हांव म्हज्या कुटुंबान हांव निमाणें. म्हज्या कुलान हांव सगल्याकीन गरीब. तुजे वेले दोले काड आनी तुजे दोले देवाचेर दवर. लोकगणती 13:25. म्हज्यान जिवितान म्हाका जायतें करूं येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका शक्ती दिता. म्हाका जाय तुवें चिंतूंक आनी म्हणूंक, तें चिंतूंक आनी म्हणूंक, चिंतूंक आनी म्हणूंक. तूं तोंड कांतोरतना तें तुज्या स्वासान तें गुणगुणूंक. जेन्ना तूं घर साफ कोत्ताय, जेन्ना तूं कामाक मोटरान वेता, हांव नकलो देवा आज कितें घडटलें, पूण कितेंय तें जावं म्हज्यान ताचो फुडो करूं येता तोंडार हांसो केलोन, कित्याक तूं म्हज्या बरोबर आसा. जर एकूच वाटेन तुज्यान खोशी जावं येता, तुजो दीस एकदम बरो जाल्यारूच. 40 दिसां उपरांत देसाची सुटपास करूंक धाडलोले ते परत आयले. पारांच्या ओरोनांत कादेश म्हणटा थंय तांणी मोजेसाक आरोनाक आनी इस्रायलाचे पोरजेक सोडून काडली. तांकां आनी सगळे पोरजेक थंयची खबर दिली. आनी त्या देशांत तांणी उठपण जाता तें हाडून दाखयलें. तांणी मोइसेसाक सांगलें, तुमी आमकां धाडलेल्या देशांत आमी गेले, हांव त्या देशांत खरेंच दूद आनी मोव व्हांवता. आतां ही वर्सां ओरोनांत ती बासायल्या जाग्यान खबर आयकतांत आयल्यात. बासायलेलो जागो. तर आतां ती परत पावले आनी तांचे थोडे गुप्त हेर धाडून पळोवन येताले तें खरेंच कितें तें. तर ते परत आयले आनी तांणी येद्दे व्हडले फॉल हाडले की ते एका खांब्यार हुमकून पडले आनी दोगां दादल्यांनी ते आपल्या भुजाचेर दवरचे पडले. जशें ह्या दोदल्याच्या भुजाचेर खांबो आनी ते फॉल अशेंच लांबत आसा. तितले व्हडले ते फॉल. ताणें म्हणलें बरें, हे ते फॉल आनी अजाप दिसता. वर्स 28. पूण आतां थंयसरूच तूं चुकता. पूण त्या देशांत राक्षस आसात. आनी मागीर तांकां नांव दवरतात हिटायट, जेबुसायट, पॅरासायट. आनी देशांत रावतात तो लोक एकदम बलिश्ट. शेरां भोव व्हड आसात आनी सौरभोंवती दुर्गां बांदतात ती घट केल्यांत. त्या भायर आनगाकेची संस्थात आनी थंय पळयल्यार नेगे प्रांतांत आमागेर लोक रावता. आनी केलब, चड बरो केलब, जाणी वयशी 5 वर्साचे पिराय देवा लागीं एक पर्वत मागलोलो. आनी ताणें म्हणलें देवान म्हाका एक पर्वत दी, कित्याक ह्या पिरायेर पासून म्हजी नदर उणी ना आनी वयशी 5 वर्साची म्हजी ताकद उणी जावंक ना.
म्हाका एक पर्वत दी. बायबल केलेब आनी जोसवा विशीं सांगता हेरा परस ताची उर्बा वेगळीच आसली. तुका कसली उर्बा आसतली तर. पूण 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 जायना जायना पूण पूण हे तुज्या उलोवपांतले भायर काड. हांव सांगना देव बरो म्हूण पूण हांव सांगना उतर सांगता कोणाचेंच रिणकारी जायनाका पूण हांव कितली रिणान बुडलें आनी म्हज्यान पूण पूण वय आसा ना बायबल म्हणटा आमच्यान स्वताचे ताबो दवरूं येता पूण 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 हे आसा तें फळ देवान म्हटलें पोरी. वय हांव जाणो पूण कालेब तोरी पोले वर्स 30 मोइसेस आ भोंवतणी जमलेले पोरजेक कालेबान समजायलें न्ही मुले आमी वचून ते देश ताब्यांत करुया. हें म्हाका आवडटा. तुमी जाणो कित्याक म्हत्वाचें आसलें ताका नाका आसलें ताका मरोंक पासून चिंतूंक नाका आसलें. चड पावटी आमी मरो सर ते चिंतात. बायबल म्हणटा दावीद झुजाच्या मैदानार वेगी धांवन गेलो जेन्ना तो गोलियताचो फुडो करता तो रावोंक नाका चिंतूंक गोलियत कितलो व्हडलो आनी आपूण कितलो ल्हान आनी पोले तो धाकटलो आसलो. त्याच मुखार हांव तुज्या मुखार सर्वेस्परा देवाच्या नांवान येता. आयच्या दिसा हांव तुजी गोमटी कातरतलो. फुडार ताची आदींच सांगता. तुमी कांय जाणा चिंतेली देवान तुमच्या मुखार बऱ्यो वस्तू घातल्यात म्हूण आनी त्या विशीं तूं मरो पासून चिंतीत आसा आनी त्या बदल चिंतीत रावता सगलो वेळ. तुवें त्या बदल तुका भिरांतीन कांपेरो येसोर चिंतले आनी स्वताक क्रिस्ता सवे आपूण कोण तें विसरलें. केन्नाय म्हाका दिसता हांव नकलो हांव कितें कोत्ता तें हांव भायर सरोन कोत्ता. सगलो वेळ हांव देवाक सांगता म्हाकाच खबर ना हांव खंयसर सुरवात केली आनी खंय पावली ती. म्हणजे तुका खबर आसना म्हणजे तांणी तुका तें चित्र दाखयतच हांगा ह्या घराच्या तालघरान आमी मिनिस्ट्री सुरू जाली तूं खरेंच कांयच नकलो. पोल्यार तुमी समजतात की म्हाका देवा विनय हें करूं अशक्य म्हूण. अशक्य. देव नासलो तर हें जावचें नासलें. म्हणजे खंयच परी कशेंच परी जावचें नासलें. कशेंच परी जावचें अशक्य. जावचें ना. पूण जेरूल अजापां अयकारांनी येतात. आमेन. आनी हांवें देवा थंय कबलातीन रावंक सुरू करचें पडलें. जर तूं म्हणटाय म्हज्यान जाता जाल्यार जाता. 12 लोक भितर गेलो. 10 जाणांनी मुले जायना फकत दोगांनी मुले आमच्यान तें करुयात. रोखडेंच वचोन तो देश ताब्यान घेवया. आमच्यान ताचेर जेरूल चोयत परो येता. एक दीस पूण ताच्या बरोबर गेल्या मनशांनी जबाब दिलो आमच्यान कळूंक जायना. 2 जाण शक्य आसा म्हणूं लागले. 10 जाणांनी जावचें म्हणूं लागले. तुज्या जिवितान आसा तितल्या न्हयकारी लोकांक तुवें पयस दवरूंक जाय. देवा पासत करच्या आदी वच. चिंतू नाका देव तुज्या मुखार कितें करूंक घालता म्हूण. सगळीं ताल्यो पेटोवन तुका शाबासकी दितली म्हूण. ती म्हणटाली हांव पिशी फाल्यार जाली म्हूण. म्हजे इगोर्जेंतले म्हाका भायर घातले सगळे म्हजे इश्ट केले पिशी वस्तरी. ओय हा हा हांव हांगा आसा. आनी हांव समजतात आनी कशें कित्याक चिंतलें तें. आतां सारकें गमलें म्हाका घडयेक हांवूय तें पिशी म्हूण चिंताली जर हांवें चिंतलेलें जाल्यार. पूण म्हाका जाय तुवें पळोवंक. हाच्या शेवटाक पळोवया. थंय आमी देखले तितले मनीस एकदम लांब खरेंच म्हणल्यार थंय अरिश्ट आमकां मेल्ले आनाकाचे सोसत अरिश्टांतले पिंतक्या आमी ताचे फुडें सारके तोल कशें दिसताले आनी तांकांय तशेंच दिसलें. तांणी कित्याक सोत मानूंक ना तांचे राक्षसा वयर जैत वर येता कित्याक ताचे नदरेन ल्हान भिरकूर आसले. ते आपल्याकूच पळयताले आनी देवाक पळयनासले. बरें तुमी जाणत आमी सगळीं स्वता लागीं उलयता. पूण आमी स्वता लागीं कशीं उलयतात तें म्हत्वाचें आनी अदीक करून कशें आमी स्वता लागीं आमचे बदल आनी पाटल्या आमच्या फुडारा विशीं उलयतात तें.
चड म्हत्वाचें तूं स्वता लागीं उलोवंक देव तुजे लागीं उलयतलो तसलो जर तूं ताचे लागीं भासाभास कोत्ताली आनी तें कितें जावपाचें हें तुका गमतलें ताच्या उतराचो अभ्यास करून. तूं जाणय म्हाका सदांच म्हणूंक आवडटा की तूं एक व्यक्ती जाका सोडूंक जायना तर एकदम म्हत्वाचें तुजे बद्दल सारकें उलोवंक तुजेच बरोबर. आनी आयज आमी तुमकां दिता एक खेरीत देंगी दितात आमी ताका एक कोन्याची येवजण म्हणटा. तूं जाणय तुवें प्रोग्राम पळयला म्हूण बरें पूण आमकां जाय तुवें पयल्या उपरांत फावो तें करूंक कित्याक उतराची कोण्णी कोत्तोच तुज्या जिवितान परिणाम येतलो. देवाचो आशिर्वाद आसूं आनी बरो दीस तुका मेलो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.